जो मेरेन स्पीड गव्हर्नन्स बसोवपाची जाचक अट सरकार फाटी घेयना तो मेरेन ट्रक सुरू करचे ना अशें ट्रक धन्यांनी सांगलां। ह्या प्रकरणात खण कंपनीच्या अधिकारी वर्गा कडेन जाल्ल्या चर्चेंत कंपनीन कसलीच जबाबदारी घेवपाक शकनात अशी भुमिका घेवन हात वयर केल्यात। गोंयांत मोठ्या प्रमाणात अपघातांचो आंकडो वाडपाक लागला। हातूंत खनिज वाहतूक ट्रकांक लागून जावपी अपघातांक लोकांनी उक्तायल्लो विरोध पळोवन सरकारान स्पीड गव्हर्नन्स नियंत्रण कायदो लायला। संगणक यंत्रणा मार्फत ट्रकांच्या स्पीडीचेर नदर दवरप जातली। ट्रकांक 40 किलोमीटरपेक्षा चड वेग वाडयल्यार तांचेर खर कारवाय जातली। हो अन्यायकारक कायदो सरकारान फाटी घेवचो अशी ट्रक मालकांनी मागणी केल्या, पण सरकारान ह्या मागणेचेर अजून कांयच निर्णय घेवंक ना। ह्या खातीर बुधवारा सोनशी भागांतल्या सेजा गोवा फोमेंतो आनी साळगांवकर हांच्या खणीचेर चलपी 600 पेक्षा चड ट्रक धन्यांनी आपले ट्रक स्वताच बंद दवरले। ट्रक धन्यांनी अचानक घेतिल्ल्या निर्णया संबंधान सेजा गोवा आनी फोमेंतो कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधितां कडेन बसका घेतल्या। सरकाराच्या जाचक कायद्या विरोधात ट्रक धन्यांनी हो निर्णय घेतला। हाचेर कंपनी अधिकाऱ्यांनी सरकाराचेर निर्णयाचेर भुमिका घेवपाक नकार दिला। सुत्रा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार ट्रकाची वेग मर्यादा एकदा पार केली जाल्यार एक दीस ट्रक बंद दवरतले, दुसरे दिसा परत तशेंच केल्यार 3 दीस ट्रक बंद अशा प्रकारान 7 वेळा वेगाचे उल्लंघन केल्यार 2 म्हयने ट्रक बंद दवरतले असो इशारो खण खात्यान दिला, म्हण ट्रक मालकांनी नाराजगी उक्तायल्या। परिणामी बेफाम धांवपी ट्रकांक आतां बऱ्यापैकी ब्रेक लागला। मजगती ह्या कारवायेक लागून ट्रक धन्यांक लुकसाण सोदचें पडलां। वेगाचेर मर्यादा आयिल्ल्या कारणान ट्रकाचे प्रत्येक फेरी फाटल्यान डिझेलाचे प्रमाणय बरेच वाडटले। ताका लागून कंपन्यां कडल्यान मेळपी मिनाच्या येरादारीचो दर कसो परवडटलो असो प्रश्न ट्रक धन्यांनी उक्तायला। तशेंच पूर्व सूचना दिवपी ऑनलायन संदेश मेळटा आसून सरकाराची ही दादागिरी आमकां कित्याक सोंसची असो प्रश्न ट्रक मालकांनी केला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।